नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। खांडेपारा पालसणाचे प्रकरण पडले गोवा फॉरवर्ड मगोचे चढाईचे। सुदीन गोवा फॉरवर्ड वाले दोगुय सुवातीर सुदीन म्हणटा समजून घेयात मगोक दिसता राजकारण। दुसरे वटेन बार्देशांत बीजेपीतूच गृहयुद्ध प्रकरण पालोवंक निमाणे सीएमाची मध्यस्थी दोगांकय ब्रेस्तारा समन्स। विषय ताणू नाकात मुख्यमंत्री पडलो मोदी। हलवाईचे लाच केशीत आदलो आयजीपी सुनील गर्ग सध्या तरी गोंय सरकाराचे कृपेन साल्वार। सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालयाची मंजुरी घेना तो मेरेन हायकोर्ट म्हणटा FIR जायना। पणजे आदलो महापौर नगरसेवक एकामेकाची स्कॅमा काळे धंदे लागले उस्तूक। सुरेंद्र म्हणटा मडकयकार मार्केट स्कॅमस्टर। मडकयकार म्हणटा सुरेंद्रान घेतले ऑक्युपन्सी दिवंक 15 लाख। हॉस्पिशियो भायर दोतोर व्यंकटेशाची डायलिसीस सर्व्हिस नेटान। पुलिसाचे धमकेन खंय जनरेटरवालो गायब। वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाच्या पॉवर सप्लायाचेर डायलिसीस चालू। आणि सवाशिणीची वडापुनव घोवाक बरें आयुष्य आरोग्य। प्रत्येक जन्मात आपल्याक तोच घोव मेळचो म्हणून वडाक प्रदक्षिणा। वडाच्या पानाच्या दोण्यांनी फळांचो प्रसाद पळयात वडापुनव। खांडेपारा कोसळिल्ल्या पालसणाचे प्रकरण गोवा फॉरवर्ड मोगोचे एकामेकाचेर चढाईचेर पडले। खांडेपारा सुवातीर सुदीन आनी गोवा फॉरवर्ड वाले हाजीर। फोंडे खांडेपार NH4A वेली येरादारी बंदच। सकाळी गोवा फॉरवर्डाचे फोंडेचे फुडारी खांडेपारच्या लोकांक मेळून खासा कदंब सुरू करता म्हूण सांगून मेकळे। सुदीन म्हणटा घडलां तें निसर्गीक। लोकांनी परिस्थिती समजुची। मगोक गोवा फॉरवर्डाचें राजकारण दिसता की हांगा भुरग्यांक जे केरिया गांवच्यान फोंड्या वतात आनी खांडेपारच्यान अल्टरनेट दोनूय सायडीन बसी दवरच्यो आनी मिनी बसी धाकटी व्हडली नाका धाकटी मिनी बसी दवरच्यो आनी वीच ही हॅज एग्रीड विच कार्लोस आल्मेदा हॅज एग्रीड। कारण कार्लोसान सांगले की पेटिशन करपाक लायात म्हणून गांवच्या लोकांक। कारण आमच्याच खातीर त्रास जाल्ल्या कारणान सरकाराक आमच्याच कामा लागून त्रास जाला म्हणजे नॅचरल कॅलॅमिटी। सो अशें दिसता की आमी ऑलरेडी PWDकूय सांगला इंजिनियरांक की बसी दवरात तांच्यांनी इनिशिएटीव करून दवरचे आनी एक एवरी 1 आवर दवरचे। कितें जाला की हांगा फाटल्यान एक्विजिशन ना म्हणटा। आतां तुमी कामत बाब आसलो ताणें सांगलें की एक्विजिशन नासल्या कारणान ताका तो स्टेपिंग मेथडान जे कटींग करपा जाय आसलें तें करपा मेळ्ळें ना। ताका लागून तांगेलें कटींग हें आसा तें सामकें वर्टिकल जालें आनी तातूंत ती माती जी आसली पळय ती माती मोव माती आसली शेड कशी ती मदली माती पावसान कोसळ्ळी। 1991 तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान खांडेपारा हायवे एक्सपेन्शनाक भूंय संपादन केलें ना म्हूण सुदिनाचो तेन्नाचो मुख्यमंत्री रवीक तोमणो। 1991 जेन्ना हो रोड एक्विजिशन जाला तेन्ना सुदीन देवळीकार नाशिल्लो, मनोहर पर्रीकर नाशिल्लो। तेन्ना कोण आशिल्लो हेची चवकशी करा। जो रोड 60 मीटर एक्वायर करपाक जाय आशिल्लो तो करूना। प्रत्येक जाण एक्विजिशन जेन्ना करता तेन्ना इंटरफियरन्स करता। हांव स्वता हांगा आयलां। पॉलिटिशियन कोण येता हांगा कितें उलयता तांच्या खातीर हांव येवना। स्टुडंट्स जे आसा तांची केअर घेवपाक हें सरकार आसा आनी हें केअर घेता आसतना आमी एक बस खांडेपारच्यान तुमी सांगा खंय दवरपाची ती सकाळीं 7:30 भुरग्यांक व्हरपाक आसतली आनी हाडपाक परत आसतली। कित्याक जेन्ना अलायन्सान आसता तेन्ना अलायन्साचो धर्म पाळप ही मेन मुखेल गजाल आसा। आनी आमी ऑनरेबल मिनिस्टर PWD आनी त्या प्रमाणे ऑनरेबल CM हाजेर कंप्लीट देखरेख करून काम चालू आसा। सो कोणें फायदो घेवचो न्ही हाजेर पॉलिटिकल मिशन करचें न्ही हीच सांगपाक आमी ही प्रेस घेतिल्ली आसा। गोवा फॉरवर्डान कितें केलें तें म्हाका खबर ना कित्याक आमी गोवा फॉरवर्डाचो लिडर हो विजय सरदेसायाक मानता आनी आमी ताका ती प्रश्न सो आमकां खबर आसा की सुदीन ढवळीकर सरान एज अ PWD मिनिस्टर आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कितें रिस्पॉन्सिबिलिटीज घेतल्या ही अख्ख्या गोंयाक खबर आसा आनी त्या प्रमाणे ती कामां चल्ल्या। सो कदंबा म्हाका दिसता कोणें फोन केलो म्हणून येवच्यो ना। त्यो मिनिस्टराच्या अंडर हीज ऑब्जर्वन्स अंडर हीज गायडन्स आनी अंडर हीज डायरेक्शन द डायरेक्शन्स आर गिवन बाय द मिनिस्टर ते हांवें तुमी फोन मारले म्हणून जावपाचें ना। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। दुसरे वटेन बार्देशांत बीजेपीतूच गृहयुद्ध
प्रकरण पालोवंक निमाणे सीएमाची मध्यस्थी. ब्रेस्तारा सीएमान बसका आपयल्या. फाटले कांय दीस कळंगूटचो आमदार मायकल आनी म्हापशेचे फ्रांसिसाचें वाजलां. दोगांची एकामेकाचेर चढाई. विशय वाडोवचो न्ही म्हूण सीएम मदीं पडला. दोगांकय खंय ब्रेस्तारा मेळूंक आपयल्यात. आनी भायर सरतना हांवें ताका विचारलें म्हाका बुधवारा कित्याक आपयला. ताणें सांगलें म्हाका की हो विशय आहा पळय तो तेजेर तूं चड आतां प्रेसाचेर चड उलोवपाचें जाता. तूं उलोवपाचें उलयलो हाजे फुडें तो विशय वाडयनाका आपूण मदस्ती करता आनी विशय सोडयलो म्हणटच ताणें आतां उबी रावपाक. कोण कोण प्रेजेंट आसले मिटिंगेक? दोन सीएम. मजगती म्हापशाक कोयर आनी बाकीचे मॅस जाला. ते कामगार नाशिल्ल्यान म्हूण फ्रांसीस पर्सनल खात्याच्या माथ्यार मारून मेकळो. दुसरो तो मायकल. दुसरो विशय आहा की म्हाज्या म्युनिसिपालिटीन खुबशे पोस्ट भरूंक ना. परमनंट पोस्ट भरूंक ना. ती परवानगी आमकां दी म्हणून. कित्याक ती पर्सनल डिपार्टमेंटान आडून दवरल्या. म्हणजे म्हाज्यो वेकन्सी वाडत आहात आनी पोस्ट भरिनासतना उरतात आनी काम खंय जातलें. हांव आयकलां 27 लेबर पोस्ट उरल्या खाली. 27 पोस्ट घेवपाक दिवपाक जायना म्हाका. नाजाल्यार म्युनिसिपालिटीचें काम जायना. कचरो उपलब्ध जायना. सफाई जायना. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. घेव एक कमर्शियल ब्रेक.